सत्तरी पाडेली गावातल्यान एक धक्को दिवपी बातमी मुखार आयल्या। वाळपय शिपणावळ खात्यातल्या कनिष्ठ अभियंत्यान पाडेली पुलावयल्यान उडी मारून स्वताचो जीव सोंपयल्ल्याची घडणूक ताडर आयल्या। चिंतेची गजाल म्हळ्यार फाटली 3 वर्सां जाली ह्या विभागातली ही दुसरी घडणूक जाल्ल्यान ह्या घडणुके संदर्भात साबार प्रश्न उपरासपाक लागल्यात। तशेंच ह्या अभियंत्यान जीव कित्याक सोंपयलो हे कुवाडे जावन रावला। पळयात। वाळपे हांगातल्या एका अभियंत्यान पुलावरून उडी मारून आपले जीवन सोंपयले आसा। मेळिल्ली म्हायतीनुसार वाळपे इरिगेशन डिपार्टमेंटान जेई म्हणून काम करपी अब्दुल अजीज शाह ह्या 58 वर्साचे जेई पाडेली हांगातल्या पुलावरून उडी मारून आपले जीवन सोंपयले आसा। आयज सकाळीच ही घडणूक सुमारे 11च्या सुमाराक जाली। जेन्ना सकाळी तो ड्युटेक आयलो आणि गांजे हांगासर वचपाक भायर सरलो तेन्ना तेज्या बरोबर तेंच्या डिपार्टमेंटाचो एकटो सहकारी आसलेलो आणि डिपार्टमेंटाचीच गाडी घेवन ते गांजे हांगासर वयताले। जेन्ना पाडेली पुलाचेर पावले तेन्ना ताका फोन आयलो आणि हो फोनार उलयता गाडी तेणी रावपाक सांगली आणि गाडयेंतल्यान भायर सरून जेन्ना तो फोन उलोवपाक भायर सरलो तेन्ना फोनार उलयल्या नंतर कांय वेळान तेणी आपलो फोन वयर काडलो आनी तेणी डायरेक्ट पुलावरच्यान उडी मारली। हे जेन्ना थंय वचपी थळाव्या लोकांनी पळयलें तेन्ना उडी मारून ताका भायर काडपाक यत्न केलो, मात ह्या वेळार तेजी प्राण ज्योत आसा ही म्होंवळटी आसलेली। ह्या वेळार वाळपे जो फालेपी जालाचे लोकांनी ताका वयर काडून तेजी बॉडी आसा ही वाळपे हांगाच्या हॉस्पिटलान हाडून मागीर ताका पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीन घातली आसा। आयज जेन्ना जी अशे प्रकारे सुसायड केल्ली आसा ताका लागून खूब खळबळजनक ही घटना जाल्ली आसा। 3 वर्सां पयलींच अशेंच ह्या डिपार्टमेंटाच्या एका जेन सुसायड करून आपले जीवन सोंपयलेलें। तेणी सुद्दां आपल्या घरानूच गळफास दिवन आत्महत्या केलेली। आज परत अशा प्रकारे एका जेईन ऑन ड्युटी आसतना तो अशा प्रकारे आपले जीवन सोंपयल्या कारणान एक खळबळजनक घटना आसा। तेणी आपलें जीवन कित्याक सोंपयलें हेची तुमी म्हायती मेळोवना। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।